गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। तुका मायकल लोबो जाय अशे प्रस्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीवघेणो हल्लो। हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध। कारवायेची मागणी। महेश कानोडकाराचेर जाल्या जीवघेणो हल्लो प्रकरणातल्या हल्लेखोरांक धरपाक आमदार मायकलाचो 24 वरांचो अल्टिमेटम। आदलो आमदार सोपटे म्हणटा हल्ल्या फाटल्यान आमदार जिताचो हात। सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां। मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस। जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय। जिताचो सनबर्नाक येवकार। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री निश्चित। बिरेस्तारा फडणवीसाचो सोपूतविधी। हेर मुख्यमंत्र्या सयत गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय आपोवणे। शिंदे अजित पवार डेप्युटी। मये पॉलिटेक्निकात एलडीसी पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ। दोगा चलयांचो आरोप। मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांतूय दोगा असमाधानी। आव्हान दिवपाचे तयारेत। मंत्रीपदाचे वा मुख्यमंत्री पदाची केन्नाच मागणी केली ना। लोकांक खातीर काम करप हेच ध्येय। पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर सभापती तवडकार उलयलो। आता पळयात खबरो विस्तारान। तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीवघेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या। हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाटकाराचे म्हणणे। या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जीत आरोलकारान निषेध केला। पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काढलो। अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला। कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या। मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या। तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाटकाराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक। हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाटकाराचे दावो। कोनाटकाराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात। अरे कितल्यांक ही घटना? एक वार आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले। येयल्यार ते मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात। हां ओके येस आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाटकाराची विचारपूस केली। आपूण ह्या घडणुकेचो निषेध करता। ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली। पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली। It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशा जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा, पूण तेका जे मार भितरल्यान लागला आनी गुड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड, तो समतोच मरपाचो बसला बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें। अशें जावंक शकना। ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा। ते भुरगे येवन तेका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक। पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता, रिजन कितें? तेणें तेंकां कितें म्हटलें? तेंकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो? म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियेना, आयज पासून भिवंक ना। आमी लोकांची सेवा करता, त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा। हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना, हें बारीक काम सर आमचें जायना। आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून। तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका। लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना। इलेक्शनाक खूब टायम आहा, पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? Why he was hit? Why my name is being used?
फॉर वॉट रिझन कितें कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शना हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें, त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दिस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच सारकें. and investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता, एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक, मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला, करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावं न्ही 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता. कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट, म्हाजो एक स्टेटमेंट, हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात. हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा. तशेंच आमी DYSPीक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितले हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले, म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कानोडकाराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकाराचेर जाल्लो हल्ल्या फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचे हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचें खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. The incident, now I am not talking about Mandre, anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not then why सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहा. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PIचा रोल इथून कांयच ना. Let us be very frank. I have already gone Chief Minister. Chief Ministerची भेट घेतली न्हू आमी. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर. So we have come to meet the Honorable Chief Minister. We have spoken to him
They have spoken to him, the Sarpanch, the ward members, the deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So, म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते less than 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटली 2 वर्सां पळयता मांद्रेन की ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आणि अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता आणि मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्या सगळे. हे कितें जालां तें कळना आनी कित्या खातीर हें. अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले, पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो, चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खातो तुम्ही? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकनात. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराची सनबर्ना विशींची भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबर्न महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारांत जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबर्ना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना, अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लायनीन जाता दिस इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन, नोबडी कॅन चॅलेंज इट. वेन गव्हर्मेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. आपूण कुशीन रावप हें योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबर्न. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान आपली भुमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर ह्या सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचें आतां निश्चित जालां. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूत विधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो, मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि
या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ जाल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांत लेगीत त्या चलयांचे समाधान जावंक नाशिल्ल्यान दोगांय चलयांनी संबंधीत यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचें थारायलां. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मये पॉलिटेक्निकात घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची त्या चलयांनी फेर तपासणी केली. गुणपत्रिकेच्या फेर तपासणेचेरूय ती दोगांय असमाधानी. त्या दोगांय चलयांनी संबंधीत यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचो निश्चय केला. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी हेका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी वेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल वेरिफिकेशनाक लागून आपयले. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. हे वेळार रतिका शिरोडकारा वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी मये पॉलिटेक्निकात पावले. गोवा फॉरवर्डाचो दोगां चलयांक तेंको. बेजिकली कितें आहा की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजें एग्जामिनेशन जाल्लें आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा, दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन, शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात, आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा, कुड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपण केन्नाच करूं ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकार सांगता. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें जाप दिल्या. पत्रकार बंदो आसा तो उखलून तो विशय काडटा. हांवें केन्नाच बाबा म्हाका मंत्री कर, म्हाका बाबा आनी कोण कर, हांवें सांगूंक ना. म्हणजे हांवें म्हजो एकच विजय आसा की म्हज्या जी म्हजे कडेन पोस्ट आसा, जे म्हाज्या राजकीय ताका म्हज्या कार्यकर्त्यांची ह्या पदाचेर ओडून सोडले आसा ताका जस्टीस दिवप, ताका न्याय दिवप आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे शेवटी अंत्योदय तत्वाचें काम करप. कार्यकर्तो आमचो वोटर आसा ताज्या रोजी रोटीशी संबंद जुळोवप जो आसा न्ही, इतलेंच म्हाजें काम आसा की हांव एक मनीस म्हाजे मोठो जावन कांय अडचण नाका. रमेश तवडकार खूब व्हड जालो, फाल्यां मंत्री जालो, मुखेल जालो, व्हड जालो, कांय अडचण ना. तर आमी जर लोकांक जस्टीस दिवपाक शकना जर जात न्ही त्या पदाक कांयच अडचण ना. म्हजी स्वताची भुमिका आसा आनी त्यामुळे
कोणी जरी अशें उखलून काडलें रमेश तवडकराक मंत्री जावपाचें आसा कोण मुख्यमंत्री जावपाचें आसा म्हाका ह्या सगळ्या गजाली कांय हें ना स्वारस्य ना. म्हाका स्वारस्य आसचें म्हणजे म्हजे कार्यकर्ते म्हाजी जनता आसा न्ही ताका फोकस करून जें काम करपा खातीर. कोटकारवाडो पेडण्या शेतात नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकर या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणान शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि ताका जखमी तातूंत जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयलें. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धांव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. निर्मलानगर शेळडे केप्या भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडल्या. घराच्या दनयान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ताच्या मरणाचे अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आज शेल्डे वाठारा इन्सिडंट जालो. एक झारखंडाचो लेबर एज अराउंड 50 रामकुमार सिंग जो आपल्या जो भाड्यार रावतालो सापडलेलो आसा. तेजे नंतर जे ओनर आसा तेणे तेथे पुलिसांक इन्फॉर्म करून बॉडी आसा सद्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा थंय तरी तेणो मृत्यू घोशीत केला. आनी जे लेबर आसा तेंची खंय तरी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां ती बॉडी आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव वता आनी हेका पुलीस तपास चालू आसा. हांव डेबिटा करतालो ते बुधवारा खांडेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो कारी जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्या ऑल्टो कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्या सुमोक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान ऑल्टो चलोवपी आणि ताच्या कुशीक बशिल्ले गंभीर जखमी जाले. दोगांकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाणां अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धपको मारलेले आसा. आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी दारबंदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धपको मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरा तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना. आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. मदत टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.